राज्यातल्या कोविड स्थितीचो आढावो घेवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी राज्यातल्या मुखेलमंत्र्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा मार्फत संवाद साधलो। तशी मास्काची सक्ती ना, पण भौशीक सुवातांचेर मास्क वापरचे अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टरच्या बरोबर होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एंड रेस्ट ऑल द सगळ्या स्टेटीचे चीफ मिनिस्टर्स व्हिडिओ कॉन्फरन्सर आशिल्ले। त्यांनी पुराय देशभर सध्या आणि पुराय जगात कोरोनाची स्थिती किती आसा हाजेर एक तेंच्यांनी रिपोर्ट्स दिलो। तातूंतल्यान चायना ह्या कंट्रीत सध्या लॉकडाऊन ऑलमोस्ट 40 crores ऑफ पब्लिक ही लॉकडाऊनान आसा। युरोप ह्या स्टेटीत तेंच्यांनी लॉकडाऊन आणि परत अशा प्रिकॉशन घेवपाक सुरवात केली। कंपॅरिजन विथ द इंडिया इट इज एन गुड की खूप मोठ्या प्रमाणात अजून केसीस वाढना, बट तितून 5 स्टेटीच्या चीफ मिनिस्टरांक, एक दिल्ली, सेकंड UP, कर्नाटक, हरियाणा या 4-5 मुख्यमंत्र्यांक तेंच्यांनी उलोवपाची संधी दिली। तांच्या स्टेटीत आणि मेघालया स्टेटीत कितें आसा हो रिपोर्ट सबमीट करपा खातीर तेंच्यांनी सांगलो। बट थोड्या स्टेटींनी केसीस ज्यो आसा पळय, विशेष करून दिल्लीन, हरियाणान केसीस रायज जावपाक लागल्या, UPत बी, म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवची म्हणून सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक अलर्ट केला। इट इज स्पेशली ऑन टेस्टिंग, ओके, ट्रॅकिंग, अगेन ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच्या पद्दतीत कितें आसा हाजेर एकदां रिव्ह्यू घेतलो। कोणाकोणाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीत रेडी आसा आनी अलर्ट करपाक लायलें की टेस्टिंग परत एकदां वाडोवचें, ओके, ट्रॅक परत एकदां केसीस करच्यो त्या अनुसार सगळ्या स्टेटींनी आनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी दवरचो। वॅक्सिनेशनाचेर भर दिवचो, जेणे करून प्रिकॉशनरी वॅक्सिन्स जे घेवपाक जाय आशिल्ले ते सगळ्यांक परत एकदां घेवपा खातीर आतापर्यंत 12+ भुरग्यांकूच आमी वॅक्सिनेशन दिताले। आता 6+ एज ग्रुप ह्या भुरग्यांक वॅक्सिनेशन दिवपाक सुरवात करतले। तांच्यांनी आयच्यान म्हटलां की दिवपा खातीर तेजी एडवायजरी आसा, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या बरोबर कन्सर्न जावन 6+ असलेल्यांक वॅक्सिनेशन दिवपाक सुरवात करतले। इवन दो 12+ हांकां प्रिकॉशनरी वॅक्सिन दिवपाकूय ती सुरवात करतले। गोंय वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत 12+ आशिल्ले, आपले 14+ असलेले 100% अचीव केल्ल्या टार्गेटात गोंय बी आशिल्ले। सो दॅट गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें, वॅक्सिनेशनचेर भर दिवचो सगळ्यांनी। आणि आमी फक्त सगळे डिस्कशन्स केल्या उपरांत गोंयांत आतांच्या घडीक म्हणजे तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार 7 केसी फक्त काल मेळ्ळ्या। हॉस्पिटलायज कोण ना, आमी आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे सगळे रेडी आसा, बट तरी सुद्दां एक केसीस वाडट्यो लक्षांत घेवन एक प्रिकॉशन म्हणून पब्लीक प्लेसीसचेर मास्क हो यूज करचो। एक आज हेल्थ डिपार्टमेंटाकडे कलेक्टरा कडेन वचून कलेक्टरा कडल्यान इट इज नॉट अ कंपल्सरी, इट इज नॉट अ मॅन्डेटरी, खंयसरूच फायन घालचें ना, बट वाडट्यो केसीस लक्षांत घेवन आनी फाटलो सिनारियो सगळो लक्षांत घेवन मास्क वापरचो, इतकेच जे आसा हेच म्हटलें वयता।